तुम्ही चोगम रोड जावं सादेगाव रस्त्यांचेर खुबशे विशयाचेर उलयले तुम्ही. सो आता किती स्टेटस आहे? 3 दीस जाले कडकडीत उन्यात पडला. लोकांनी कामां करपाक आपल्या आपापली कामां जी आसा ती करपाक सुरवात केली. कित्याक आमी सिमेंट डीलर, लोक सिमेंट ज्या पद्दतीन व्हरून चवथीची तयारी करपाक लागले त्या प्रमाणे दिसता की कामां सुरू झाली. पावस कमी जालो, एकदम कमी जालो. जाल्यार ह्या चोगम रस्त्याचें काम म्हाका दिसता आनी ते बाकीचे रस्ते आसा तेंचे सडसडीत जावपाक जाय. म्हाका कळना हे जे कोण निवडून दिल्या पळय ते म्हाका दिसता ह्या न्हिदल्यात काय अजून जाग येवंक ना तेंय खबर ना म्हाका. त्या खातीर म्हाका एज अ पार्ट ऑफ दीस बीजेपी पार्टी म्हणून म्हाका हांव पार्टेक सांगतलो, सरकाराच्याय कानार घालतलो. मुख्यमंत्री आमचो PWD मिनिस्टर आहा तेकाय म्हाका सांगचें पडटलें. आनी समज हे कितकेंय करून जर जायना जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे साळगांव मतदारसंघात जे कार्यकर्ते आसात, बरे मागपी आहा, तांकां घेवन त्या वणकुलांनी ते जे हे आहा पळय त्या प्रत्येक वणकुलांनी आमकां ठय्या म्हणटा पळय तो ठिय्या म्हणटात पळय तो हो आमचो निषेध करपा खातीर त्या चोगम रस्त्याचेर आमकां बसपाची गरज आसा. तें जावचें न्हू, आमची लज वयची न्हू. ह्या मतदारसंघाचो आमदार हो आयात केल्लो आमदार बीजेपीचोय आसा, सरकारूय बीजेपी आसा. त्या खातीर तेणी जाता तितके बेगीन हेजेर सोल्युशन तोडगो काडचो अशी म्हाका तांकां विनंती करून दिसता. आनी हे बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय. आमकां त्या रस्त्यार बसपाक लावनाका. लोक सकाळ फुडें खंयचे फोन करून बेजार हाडटा, भाई मातशें कितें तरी तेजेर उपाय काड. उपाय कितें काडूंक शकता? आय एम नॉट कोण तो सरकार आसता जाल्यार जेन्ना हांव मंत्री आसता, आमदार आसता जाल्यार पूर्ण डिपार्टमेंटा काडून उबो करपाचो. पूण हांव ते ना. हांव जो आमचो पक्षाचो कार्यकर्तो, हांव फक्त सांगूंक शकता. हांव फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या आमदाराक कळयता, तुमच्या माध्यमांतल्यान झेडपीक कळयता, तुमच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्यांक कळयता. आता म्हाका प्रत्येक वेळ येयल्ली आसा ती प्रत्यक्ष म्हाजे पार्टीचे वरिश्ठ आहा तांकांय सांगतलो, अध्यक्षाक सांगतलो. कित्याक अध्यक्ष आपलो हो आसा, खासदारूय आसा, तेज्याय कानार घालतलो, मुख्यमंत्र्याच्याय कानार घालतलो. आनी हे सगळें जाल्या नंतर जर जायना जाल्यार म्हाका पूर्ण एक धाडस आसा आनी शक्ती आसा. म्हाज्या कार्यकर्त्यांक घेवन निमाणो मागीर त्या रस्त्यार बसता. कितें डेडलायन दिता तूं? डेडलायन फुडले 4-5 दिसां भितर जावपाक जाय. लोकांची चवथ लागीं पावले. लोक आतां कितें आपापणाक कितें जाय सामान कितें आनीक कितें खंय वचपाचो कितें करपाचें सगळे प्रयत्न चालू आहा लोकांचे. लोक वचत आसा, हें करीत आसा जाल्यार हे असले खड्डे पळोवन लोक बेजारता. लोक आमकां गाळी घालता. हय, हॉटमिक्स केल्लो ते सगळे आमचे सिवरेज लायन सही घातल्या नंतर हॉटमिक्स केल्लो. आनी हॉटमिक्साचेर आज कितें सांगतलो कर्माचे भोग तेजेर सिमेंट घातलेले हा, कॉन्क्रीट. इज दॅट हे आमचे कोण ते हॉटमिक्स आनी सिमेंट हे जाता गट धरता ते हे केल्ले सुट्टा आनी परत 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 जायत हा. त्या खातीर तेका रिटारिंग म्हणटा पळय, जे खंय होणे पडल्या पळय भरपूर दामर घालून रिटारिंग करपाचें आहा. आमचो कोण तो रोड घेवन तेका चेपून बरोबर हें करपाचें आहा. तरी जाल्यार ते रस्ते सारखे जातले, ना जाल्यार ते जावपाचे ना. त्या खातीर तेंचे कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता, विनंती करता की तेंच्यांनी आनी फुडलें उलोवंक वचना. तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन करचें. ना जाल्यार सांगलां पळय तशें फुडल्या दिसांनी एंड ऑफ द वीक जाता म्हणसर आमकां बसचें पडटलें.